New Wudden residents have expressed strong appreciation for the prompt action taken by the Vasco police in cracking the shocking chapel vandalism case within hours of the incident coming to light. The arrest of 30-year-old Navneet Singh, identified as the culprit behind the desecration at St. Anthony's Chapel, has brought a sense of relief and restored confidence among locals who were deeply disturbed by the attack on their place of worship. Residents noted that the police response, from scanning CCTV footage to deploying teams on the ground, was coordinated, efficient and decisive. Many community members said this quick breakthrough prevented further tension in the area and reassured them that such acts will not be tolerated. ही दुःखद घटना जावन आसा कारण देवाचे जे मूर्ती तोडप हे पयले सुवातेर हांव ते कार्य केले तेका हांव निशेध करता कारण एक गोवा इज अ पीसफूल स्टेट सगळे भाव भयण असे सगळे वांगडा मेळून रावता हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव त्या गांवांत असले कार्य करप म्हणजे पीस ऑफ हार्मोनी रिलिजियस अशी पिड्ड्यार करप अशी मेसेज वयता सो असले हे नेवी हितून कामाक केल्ले सुशिक्षीत जे देशाक दाखोवन दितात ते तुम्ही जर असले कर्म करीत जाल्यार फुडलो येणारी पिढी हेचेर शिक्षण गावता की बाबा तुम्ही लोकांक सांगता की बरे कार्य करा म्हणून तुम्ही असले देवाचे जे मूर्ती फोडून ही वायट मेसेज समाजाक दिता आणि खंय तरी आमच्या गोंयकार भाव भयणां म्हणजे तुम्ही फूट घालता जे हिंदू मुस्लिम एक सदांच एकत्र रावल्ले आसा ते असले कार्यातून लोकांचे पीस ऑफ मायंड पिड्यार जाता खंय तरी निग्लिजन्स जाता आनी मनान डावट क्रिएट जाता सो खंय तरी गोवा पुलीस हेनी बरे कार्य केल्ले आसा इमिडिएट तेजेर एक्शन घेवन तेका धरून खंय तरी बरे कार्य करून सिद्ध दाखयले आसा गोवा पुलीस हे सदांच अग्रेसर आसता आनी लोकांक सर्वसामान्य लोकां खातीर सदां हे आसता परत एकदा तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता आनी हेचेर जे कोणें एक्यूज धरला तेजेर कडक कारवाई जावपाक कारण तेणी जे आपले न्हेसणे गेल्ले पळय उक्ते कितें घालून ते वायट अशें खंय तरी मेसेज रॉंग मेसेज पावता समाज भुरगीं आसता बाल भुरगीं आसता तुमी खंय तरी कामाक गोंयांत येता तुमी आपले रितीन रावा तुमी दुसऱ्याच्या धर्मान खंय तरी वचोन खंय तरी पाठ घालपाचो प्रयत्न करनाका ही क्लियर कट मेसेज आहा तुमी जर बरे भशेन रावतले जाल्यार गोंयांत तुमी वेलकम आसा जर अशें जर झगडी लावपाचो जर प्रयत्न गोंयकारां मदीं करीत जाल्यार हे खंयच आमी खपोवन घेवचे ना ही मेसेज सबंद गोंयकारांक दिता की आपले धर्म आहा तो सांबाळ्या तो हिंदू आसूं मुस्लीम आसूं क्रिस्तांव आसूं आमी गोंयकारां वांगडा रावतले आनी सदांच ही मेसेज आमी दाखोवन दितले की आमी केन्नाच फूट घातल्यार सुद्दां फुटपाचें ना आनी खंय तरी देवान हे दाखोवन दिले की बाबा हे तेका धरून तिने दाखोवन दिला आपलो पावर दाखोवन दिलो आसा आनी सगळे एकत्र रावपाक तिने ही दाखोवन दिला की आमी गोंयकार झगड्या नाका म्हणून. With the accused now in custody, residents are hopeful that the case will be taken to its logical conclusion and strict action will follow. आमचो धर्म जावन आसा एक मोगाळ धर्म एकवटाचो एकवट करपी धर्म बरें शिक्षण दिवपी धर्म आमच्या धर्माचेर टार्गेट करप हें जावन आसा खूब चुकीचें. आता ज्या मनशान हे पळय केलां ह्या मनशाचेर कारवाई जावपाक जाय आनी हांव एप्रिशिएट करता आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाकूय आमच्या वास्को पुलिसांनी ताबडतोब एक्शन घेवन एक वरा भितर जे एक्युजाक दवरला सॅल्यूट करता आमच्या वास्को पुलिसांक अशेंच त्यांनी बरी कारवाई करून आमकां न्याय दिवचो आनी बरे तरेन नायट पेट्रोलिंग करचें म्हूण मागता देव बरें करूं. From Vasco Kiran for Goenkarpon Media. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.